Father Antonio Lodovico Pereira. Father Antonio Lodovico Pereira, आगोस्ताचे 4 1881 वर्सा बादेसच्या सांगोलता गांवांत जल्मलो. मुळावें शिक्षण सोंपोवन देवाच्या आपोवण्याक पाळत दिवन तो सेमिनारींत भितर सरलो आनी पाद्रीपणाचें शिकप पूर्ण करून पाद्री जाल्या उपरांत सेंट जोसेफ हायस्कूल आरपोरा हांगा शिकयतालो. उपरांत एक मिशनार कसो तो कराच्या केलो. थंय ताणें फादर विन्सेंट लोबो हाच्या सांगाताक वावरून 1914 वर्सा 2 म्हयन्याची रोटी हें रिडर्स डायजेस्ट कशें नेमाळें ताणें स्थापन केलें. विन्सेंट लोबो थोड्याच काळा उपरांत सोंपले आनी फादर लोदविको 2 म्हयन्याच्या रोटीचो संपादक जालो. रोमी लिपींत कोंकणी एकचारान बरोवंक जाय आसली म्हूण फादर लोदविको पक्को जाणा आसलो. देखून जायतो तोखूस घेवन ताणें एक ल्हानूच पुस्तक उजवाडायलें. कोंकणी लँग्वेज अकॉर्डिंग टू फोनेटिक्स. 2 म्हयन्याचे रोटीर बरयतात तांकां तो ही पुस्तकां दितालो. 2 म्हयन्याची रोटीचो वावर करचे करून ताणें जायतीं कोंकणी पुस्तकां छापून उजवाडाक हाडलीं. चड करून क्रिस्तांव धर्माचेर आदारीत. सागो दुलगेसांचो 14वी खेप 1926, पवित्र राणी रुजारीची 1902, सोदालितीचे कायदे 1920, फुलांचो पावस 1922, इमॅक्युलादा 1925, दुसरी पावट जुबली 1926, होजाना 1927, मान्ना मानुएल मागण्याच्या आपोस्लादाचो मान्निक देवोसामाचें 1932, ईस्ट जेजूच्या पवित्र काळजाचो 1927, राज सिंहासनाचो कॅटेकिझम 1928, मागणी सातीस साक्रामेंताच्या ओराक 1928, जेजूचो सालतेर 1930, जेत्समानी 1929, विजिलांते 1930, खुरीस मिलाग्र 1930, विसाग्र 1926, चौथी खेप 1950 वर्सा, पार्से दोमिने 1932, माते दोलोरासा 1925, पुर्गोतुरीची चावी, सांत इनास लॉयलाचें ओज्यापोंत उदक 1928, फारीकपणाचो आक्त, फ्रांसिस्क शावेराची 2 एक्सपोजिटावां 1922 आनी 1931, चित्रांनी जिवीत, नोवेनाचो चेलो. ते भायर ताणें 18 रेजिस्ट मागणी छापली. ताचो आनीक म्हत्वाचो वावर जावन आसा ताची 2 पुस्तकां गोंयचो सायब, सांत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत 1932, 523 पानांचें आनी गोंयकार मिशनार फादर जुसे वाजाचें जिवीत 1928, 128 पानांचें. ह्यो जिविता कोता मुखेलपणी कोंकणींत आनी थोड्यो भोव आटाप इंग्लिशींत दिवन फादर आंतोनियो लोदविको पेरेरा जुलयाचे 26 1936 वर्सा संवसाराक अंतरलो. देव बरें करूं.